नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी जे उलयतले ते एका खास विशयाचेर उलयतले जो विशय सद्याक खूब मोठ्या चर्चेन आसा। तो तसो गोंयान घडलेलो मुख्य असो विशय ना, तो विशय घडला पुणे हांगासर, पूण ताचे धागेदोरे सोदता सोदता आमी गोंय कनेक्शन कितें आसूं येता किंवा ते थंय मेरेन पावले आनी म्हणून आमी हो विशय थोडो विस्कटावणेन मांडपाचो आमी हो यत्न करता। म्हणूनच हो एपिसोड तुमच्या मुखार आमी घेवन आयल्यात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या वर्सा सादारण ऑगस्ट म्हयन्यांत आसतले एक मोठो एक्सिडंट जो आसा तो आमच्या बाणस्तारी हांगासर जाल्लो आनी सामको हाय प्रोफायल एक्सिडंट केस ती जाल्ली आनी कितलेशेच दीस तो विशय लागून उरिल्लो आनी ताका कारणांय तशीच आसली, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। आनी त्या एक्सिडंटान एक पॉश कार मर्सिडीज कार भितर इनवॉल्व आशिल्ली, हाय प्रोफायल अशी ती केस आशिल्ली, पयशेकार फामिलींतले भितर लोक आशिल्ले इनवॉल्व आनी 3 निश्पाप लोकांचो जीव गेल्लो। आनी मागीर फुडलो म्हयनो, 1.5 म्हयनो, 2-3 म्हयने ही केस आनी ह्या केसे भोंवतीचे बातम्यो धरा, वाद धरा, दावे प्रतिदावे हे खूब चर्चेन आशिल्ले। तर अशाच तरेचो एक एक्सिडंट, भयंकर असो एक्सिडंट जो घडला तो म्हणजे पुणे महाराष्ट्र हांगासर। आमकां सगळ्यांक खबर आसा जरी तो पुणे महाराष्ट्र घडला तरी तो इतलो एक्सिडंट गाजला वेगवेगळ्या कारणांक लागून की जाची चर्चा पुराय देशभर आसा ती नेटान चल्ली आनी तेचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। तर आमी तो एक्सिडंट जो जाला, सो आयज आमी हो जो एपिसोड करता तितून मुख्यत्वे 3 भाग आसात जितून आमी उलयतले। एक म्हणजे एक्सिडंट जो पुण्या जाला ताची कितें अपडेट्स आसा त्या संदर्भात थोडी म्हायती, ताजे उपरांत ह्या त्या पुण्यातल्या जे एक्सिडंटात एक म्हत्वाची अशी एका मनशाची एंट्री जाली, तो मिडिया मुखार आयलो आनी उलोवपाक लागलो, तो म्हणजे अजय भोसले, थंयसरल्या शिवसेनेचो तो फुडारी, शिवसेनेच्या तिकिटाचेर विधानसभा सुद्दां ताणें लढयले असो तो फुडारी। ताची एंट्री ह्या सगळ्या प्रकरणांत जाली आनी ताणें काय तरी कितें तरी अश्यो गजाली खुलासे वादग्रस्त केल्यात, ताचेर आमी उलयतले। आनी तिसरें म्हणजे ह्या एक्सिडंटाच्या हितून भितर जे कुटुंब किंवा जे घराणे इनवॉल्व आसात ते घराणे म्हणजे अगरवाल, त्या फॅमिलीचो बॅकग्रावंड कितें आनी तांचें गोंय कनेक्शन कशें आसा हें आमी जाणून घेवपाचो यत्न करतले। तर सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार पुण्यान 19 मेक हो भयंकर अपघात घडलो आनी 17 वर्सांचो भुरगो सोरो पिवन पॉर्श गाडी ही नेटान तो चलयतालो, स्पिडीन ओवर स्पिडीन आसलो आनी तांणी त्या गाडयेन 2 सॉफ्टवेअर इंजिनियरांक चिड्डून तेंचे वयल्यान ती गाडी गेली आनी त्या एक्सिडंटान त्या 2 सॉफ्टवेअर इंजिनियरांक तांकां दुर्दैवी मरण आयलें। आतां एक व्हडली पॉर्श अशी ही व्हडली कोट्यावधींची ही ती गाडी आनी अल्पवयीन भुरगो, तेतूनय तो सोरो पिल्लो, 2 निश्पाप बळी गेल्या आनी ह्या सगळ्या हेका लागून ती केस गाजपाक लागली। सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार त्या भुरग्याक ताब्यान घेतिल्लो, मागीर तेचें इन्वेस्टिगेशन जालें, भितर पुलिसांचे कांय जे आसा ती हलगर्जीपणां दिसलीं, घाळपणां दिसलीं, तांचेरूय आतां कारवाय जाल्या। ताच्या उपरांत तो अल्पवयीन आशिल्ल्या कारणान ताच्या बापायक जो आसा ताका अरेस्ट केलो, तेचें नांव विशाल अगरवाल, तो आजून कस्टडीन आसा। आनी आतां जी नवो ट्विस्ट भितर जो आयला तो म्हणजे ताजो आजो सुरेंद्र कुमार अगरवाल, ताका अरेस्ट केला। ह्या आज्यान सुरेंद्र कुमार अगरवालान त्या 17 वर्सांचो तेचो जो नातू आसा ताका वाटोवपा खातीर तेंचो जो एक ड्रायव्हर आशिल्लो ताका तेणें दबाव हाडलो, तेजेर प्रेशर हाडलो की हें सगळें जें आसा तें तुज्या आंगार घे आनी तुका आमी तेच्या बदला पयशे दिता बी म्हणून। पूण त्या ड्रायव्हराक तांच्यांनी आपल्या घरा दवरलो, दामून दवरतात एका कुडीन घालून तसो, बट ताची बायल ड्रायव्हराची आयली आनी मागीर ताणें त्या ड्रायव्हराक सोडयलें आनी ड्रायव्हरान मागीर ती कागाळ केली। आनी ह्या सगळ्या प्रकरणात विशाल अगरवाल म्हणजे तो 17 वर्सांच्या भुरग्याचो बापूय आनी ताचो आतां आजो सुरेंद्र कुमार अगरवाल हो सुद्दां कस्टडी भितर आसा आनी तपास ह्या सगळ्या अनुशंगान चालू आसा। 2 पुलिसूय सस्पेंड जाल्ले आसात। सो हें जेन्ना प्रकरण उक्ताडार आयलें तेन्ना एक मनीस तेची एंट्री जाली, तो म्हणजे अजय भोसले, जो शिवसेनेचो फुडारी आशिल्लो थंय। सो तेणें उलयतना कांय अशे खुलाशे केले, थंय सगळ्यात पयलीं गोंयची लिंक आयली, तो कितें उलयलो तें आमी पळयतले। तेणें जायत्या टीव्ही चॅनल्सांक थंय महाराष्ट्रान इंटरव्यू दिल्यो, तातूंत ताणें सगळें सांगलें की कशें कितें आनी ताचो संबंद अगरवाल फॅमिली कडेन कसो बीन तो। आमी जर पळयत जाल्यार सगळ्यात पयलीं
हे 4 भाव अगरवाल फॅमिलीचे आणि ही सामकी पॉश फॅमिली, सामके पयशेकार फॅमिली, वेगवेगळ्या धंद्यांनी आसात आणि तांकां पयशाचें कोतना अशी ती फॅमिली. तर अशें म्हणटात की जेन्ना व्हडल्या घराचे पोकळ वाशे अशी एक म्हणणी आहा, त्या प्रमाणूच ते फुडें कांय घडामोडी घडत गेल्यो. आतां हे जे 4 भाव आसा तातूंत सुरेंद्र कुमार अगरवाल हो सगळ्यान व्हडलो, जो पुणे एक्सिडंट जाला जो इनवॉल्व आसा, 17 वर्सांचो भुरगो, ताचो नातू, तो आजो जो आहा तेचें नांव सुरेंद्र कुमार अगरवाल, हो सगळ्यान व्हडलो भाव तांचो. ताच्या उपरांत आमी पळयत जाल्यार महेंद्र कुमार अगरवाल हो दुसरो भाव. तिसरो तांचो भाव आसा तो राम कुमार अगरवाल आणि चवथो भाव आसा तो विनोद कुमार अगरवाल. आतां राम कुमार अगरवाल आणि विनोद कुमार अगरवाल ह्या 2 भावांचो गोंयां कडेन कसो थेट संबंध आसा किंवा ते आमी फुडें पळयतले, ते आमी तुमकां सांगतले. पूण हो जो अजय भोसले आसलो ताणें सांगलें की राम अगरवाल आणि सुरेंद्र अगरवाल ह्या 2 भावां मदीं पयशां खातीर वाद आशिल्लो, प्रॉपर्टी खातीर वाद आशिल्लो आणि तो वाद मागीर चडार पडलो आणि राम अगरवालान सुरेंद्र अगरवालाक सांगलें की आपूण तुका पयशे दिना आणि आपूण तुका 1 रुपया दिना म्हणून. हाजेर तिडकल्ले सुरेंद्र अगरवालान राम अगरवालाचो लागींचो इश्ट जो अजय भोसले, जो शिवसेनेचो थळावो थंयसरलो फुडारी आहा, तो राम अगरवालाचो सामको घट फ्रेंड, म्हणजे तेंची दोस्ती जाल्ली आनी ती वाडली आनी तो राम अगरवाल आणि अजय अगरवाल हे दोगूय इश्ट जाल्ले. तर सुरेंद्र कुमार अगरवालान ह्या राम अगरवालाचो इश्ट अजय भोसले हेजी थेट सुपारी दिली ताका मारपाची. कोणाक दिली तर जो कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन हेका ती सुपारी दिली. छोटा राजन हें सादारण 2009तलें प्रकरण म्हणून अजय भोसलेन आपल्या इंटरव्यून सगळ्यांक जें आसा तें सांगलां. आनी बँकॉक जो छोटा राजन बँकॉकाक आशिल्लो तर त्याच्या हस्तकां वरवीं हो सुरेंद्र कुमार अगरवाल हो थंय पावलो आनी ताणें अजय भोसलेची सुपारी दिली आणि ती सुपारी छोटा राजनाच्या गँगान घेतली, छोटा राजनान घेतली आणि तशी ताचेर हल्लोय जालो अजय भोसलेचेर. 2009च्या आसपास हें प्रकरण, तेन्ना इलेक्शन आसलें, अजय भोसले शिवसेनेचो कॅन्डिडेट आशिल्लो, तेन्ना ताचेर फायरिंग जाली. पूण तातूंत तो वाटावलो, बट ताचो एक फ्रेंड आशिल्लो इश्ट ताका गोळी लागली, बट ताका बेगोबेग तांच्यानी हॉस्पिटलांत बीन व्हेलो आनी ताका सावशीत केलो आनी तो आउट ऑफ डेंजर जालो. तर हें अशें थोडक्यान प्रकरण. सो हें सगळें अजय भोसलेन मिडियाक सांगलां. आतां ह्याच इंटरव्यूवान जो तो इंटरव्यू अजय भोसले दितालो वेगवेगळ्या चॅनल्सांक, तेन्ना तेणी एक सगळ्यान एक अशें असो दावो केलो आनी तेन्ना सगळ्यान पयलीं गोंयचें लिंक ताचे कडेन जोडली. तेणें अशें सांगलें अजय भोसलेन की सिक्वेरा म्हणून एक कोण तरी गोंयचो मनीस, जे सुरेंद्र अगरवाल आनी जे आसा बेजिकली, तांणी तांकां कितें तरी हें केलें, थंय पुलीस स्टेशनार व्हेलें, पुलीस स्टेशनान तेजे कडेन कितें तरी आदनेरी जाली आनी ह्या सिक्वेराचो कादयन आसतना ताका मरण आयलें आनी तेणी असो आरोप केला अजय भोसलेन की हांच्यांनीच ताका मारलो म्हणून. सो सिक्वेरा म्हणटा ताच्या नांवा वयल्यान पयली लिंक गोंयची ही हांगासर एस्टॅब्लीश जाता, जी अजय भोसलेन सांगल्या. आतां जशें हांवें तुका सांगिल्लें तुमकां की पयलीं आमी एक्सिडेंटाच कितें जालो तें पळयलें, मागीर आमी अजय भोसलेची एंट्री पळयली. आतां आमी अगरवाल फॅमिली जी आसा तेचो आनी गोंया कडेन कसो कितें संबंद आसा तो आमी आतां पळोवया. हांवें जशें तुमकां सांगलें ते 4 भाव सुरेंद्र कुमार अगरवाल जो आतां सद्या अरेस्ट आहा, म्हणजे कादयन आहा, कित्याक तर तेणें आपल्या नातवाक, जो 17 वर्सांचो अल्पवयीन भुरगो सोरो पिवन गाडी चलयतालो आनी जाणी 2 निश्पावांचे जीव घेतले, ताका साल्वार करपा खातीर तेंच्या एका ड्रायव्हराचेर दबाव हाडलो आनी ताका सांगलें की हें तुज्या आंगार घे, तुका पयशे बी दिता म्हणून. बट मागीर हें प्रकरण भायर सरलें, मागीर त्या ड्रायव्हरान कंप्लेंट केली. ताका लागून सुरेंद्र कुमार अगरवाल हेका, जो आजो आसा त्या भुरग्याचो, ताका अरेस्ट आसा. म्हणजे विशाल अगरवाल जो त्या भुरग्याचो बापूय तोय आसा कादयन आनी आतां हो आसा. तर ते 4 भाव सुरेंद्र कुमार अगरवाल, महेंद्र कुमार अगरवाल, राम कुमार अगरवाल आणि विनोद कुमार अगरवाल. आतां आमी सुरेंद्र कुमार अगरवालाची थोडी पार्श्वभूमी जाणून घेतली कशी कितें. महेंद्र कुमार व्हडलो कांय तेतून आमकां हें मेळना. आतां 2 मुखेल नांवां आसात ती म्हणजे राम कुमार अगरवाल आणि विनोद कुमार अगरवाल. आतां तेंचो गोंया कडेन कसो थेट संबंध आसा त्या मेन मुद्द्याचेर आमी येवया. तर ह्या अगरवाल फॅमिलींतले हे राम कुमार अगरवाल आणि विनोद कुमार अगरवाल हांची एक रियल इस्टेट कंपनी आसा व्हडली, जाचें नांव आसा ब्रह्मा कॉर्प. आतां ह्या ब्रह्मा कॉर्प आनी अगरवालांचो गोंया कडेन कसो संबंद अशें तुमी विचारतले, तर तेंच आमी तुमकां आतां ते मेन मुद्द्याचेर आमी येता.
हो रामकुमार अगरवाल जो म्हणटा म्हणजे एका टायमार सुरेंद्र कुमार अगरवाल आणि रामकुमार अगरवाल ह्या दोगांची प्रॉपर्टी खातीर पयशां खातीर झगडी जाल्ली अशें अजय भोसले हांणी सांगलां. तर होच रामकुमार अगरवाल हो गोंयांत रावता आनी तो बीन मिरामार रावता एका हाय प्रोफायल सोसायटी भितर. पयशेकार फामील असल्या कारणान ते पॉश मनीस थंय तो रावता. आतां रामकुमार अगरवाल आनी तेची फुडली फामील आनी विनोद कुमार अगरवाल हे दोन जे भाव आसा तांची जी ब्रह्मा कॉर्प ही रियल इस्टेट कंपनी जी आसा ह्याच कंपनीक गोंय सरकाराच्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड IPBचे थीम पार्क जें आसा तें मेळ्ळा आनी हो थीम पार्क प्रोजेक्ट हो IPBन ताका मान्यताय दिल्या आनी तो पेडण्यां जावपाचो आसा. With the state government has given the go ahead for Pune based real estate firm Brahma Corp to set up a theme park in Pedne. Pednya तांकां थीम पार्काक तत्वता मान्यताय मेळिल्ली आसा. The Industries Department has given 30-day window for objection to the project बीन तो प्रोसिजर आसा तो. आनी Brahma Corp intends to set up a mini India theme park on 97,224 square meter of private land next to Manohar International Airport, Mopa. तर जें पुण्या सद्या एक्सिडेंट प्रकरण गाजता त्या प्रकरणांतलो जो एक 17 वर्सांचो अल्पवयीन भुरगो मागीर तेच्या बापायक विशाल अगरवालाक अटक जाली आनी ह्या प्रकरणांत नातवाक आपल्या साल्वार करपा खातीर त्या भुरग्याचो आजो सुरेंद्र कुमार अगरवाल हांणी आपल्या ड्रायव्हराचेर तांच्या प्रेशर हाडलो आनी ते सगळें प्रकरण आपल्या आंगार घे म्हणजे ड्रायव्हराक सांगलें तुज्या आंगार घे म्हणून बट ते सगळें भिंग फुटलें आनी ताका लागून आतां सुरेंद्र कुमार अगरवाल हो अटकेन आसा. तर सुरेंद्र कुमार अगरवाल आनी ताचो भाव राम कुमार अगरवाल हांचो एका टायमार वाद जाल्लो पयशाचो प्रॉपर्टीचो आनी त्याच भितर ह्या सगळ्या प्रकरणा भितर अशें दिसलें आनी अजय भोसलेन दावो केला की आपलो कांटो काडपा खातीर म्हणजे आपूण राम अगरवालाक घट आशिल्लो तर सुरेंद्र कुमार अगरवालान त्यांच्या दुस्मनकाये भितर आपली सुपारी दिली ती बी छोटा राजनाक आनी त्या छोटा राजनाक जी सुपारी दिल्ली तेच्या उपरांत मागीर ते तपास जालो आनी तेतूंतलो एक शूटर तेन्ना मेळ्ळो 3 शूटर अजून फरारी आसात आनी ती सद्या केस CBIच्या कोर्टान आसा कारण जेन्ना छोटा राजन भारतान हाडलो तेका तेन्ना त्यो सगळ्यो केसी ज्यो आसात त्यो CBI कडेन दिल्या स्पेशल कोर्टा भितर थंय ती अजून चालू आसा आनी एक शूटर वो कादयेन आसा आनी 3 अजून फरार आसात. तर अशा तरेन ह्या अगरवालाचो जो आसा तो राम अगरवाल जो भाव आसा तो गोंयांत वास्तव्याक आसा आनी आमकां जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाण आमी हें तर ऑफिशियली सगळें आसा की IPBचो प्रोजेक्ट थीम पार्क मिनी इंडिया थीम पार्क आनी तो बीन 97,224 स्क्वेअर मिटर ऑफ प्रायवेट लँड नेक्स्ट टू मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा थंय तो आसा आनी त्या ब्रह्मा कॉर्प ह्या कंपनीचे ते डायरेक्टर आसात विनोद कुमार अगरवाल आनी राम अगरवाल म्हणटात ते. तर ही लिंक आमकां सांपडली ती आमी तुमचे मेरेन हाडपाचो हांगासर प्रयत्न केलो म्हणजे पुणेचो अपघात जो जाला तो त्या उपरांत तो सुरेंद्र अगरवाल जो आसा तेचो अंडरवर्ल्डाच्या छोटा राजना कडेन आशिल्लो संबंध म्हणजे तेचे ते सगळें प्रकरण सुपारी बी दिल्ली आनी तेचो हो भाव त्याच अगरवाल फॅमिलींतलो आनी तेचो गोंया कडेन कसो संबंद आसा हो तुमकां आमी सांगपाचो प्रयत्न केलो जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या कोतान. तर आतां हो गोंयचो जो गोंयांत जो रावता तांचो भाव राम अगरवाल तेका हें कॉन्ट्रॅक्ट कशें मेळ्ळें किंवा तो गोंयान IPBचो हो प्रोजेक्ट कसो घेवपाक पावलो हें सांगपाक आमी शकना कशें तें कितें आहा कितें कायदेशीर आसूं शकता किंवा बाकी कितें आसूं शकता तें आमी सांगूंक शकना किंवा आमचे कडेन तें कांय हें ना म्हणून बट ह्या राम अगरवालाच्या घरा कडेन म्हणजे मिरामार आमी जे रावता थंय एक दक्षिण गोंयचो व्हडलो मंत्री जो एक ताकदवान मंत्री जो आसा तेचो खूब राबितो आसता राबितो म्हणजे यो वच मोठ्या प्रमाणान तेंगेर आसता अशी आमकां खात्रीशीर म्हायती जी आसा ती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. ही एक आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ते कोतान सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या खात्रीशीर की हे राम अगरवाल जे आसा तांची एक मिरामार एक चर्चची प्रॉपर्टी आहा चर्चीची त्या चर्चीच्या प्रॉपर्टीचेर तांणी आतां आपलो दावो केला अशेंय आमकां कळटा. आतां तें प्रकरण
दावो केला हें आमकां खबर आसा, तर ते कितले कायदेशीर कितले बेकायदेशीर हें आमकां खबर ना. बट एकंदर ह्या सगळ्या प्रकरणा भितर अगरवाल फॅमिली फोंड्या जाल्लो तो एक्सिडंट आनी तिची गोंया कडेन ह्या घराण्याची किंवा ह्या कुटुंबाची गोंया कडेन आशिल्लो संबंद कितें हो आमी तुमचे पर्यंत मांडपाचो किंवा तो सांगपाचो यत्न केलो. सो ते अशे धागे दोरे सोदता आमी हे कुटुंबाचो गोंया कडेन कसो संबंद आसा किंवा गोंया कडेन कशी लिंक आसा ती आमी तुमकां हांगासर सांगपाचो यत्न केलो. 97,224 स्क्वेअर मिटराची थीम पार्क, मिनी इंडिया थीम पार्क जो प्रोजेक्ट आसा तो तांकां मेळिल्लो आसा. तेजें काम प्रक्रियाय म्हाका सुरू आसा आनी हो थीम पार्क प्रोजेक्ट कितें तर थंय सगळ्या भारतभरांतलें एक मिनी इंडिया दर्शन, प्रत्येक आमचे जे मॉन्युमेंट्स आसा, ऐतिहासीक वास्तू आसा बीन तेंचे स्ट्रक्चर्स अशे थंय उबारतले आनी एकीच कडेन गेल्या उपरांत आमकां ते इंडियेचें दर्शन जातलें अशे तरेचो तो प्रोजेक्ट आसा अशी प्राथमीक म्हायती आसा. तर हें सगळें तुमचे पर्यंत पावोवपा खातीर आमी हो खास एपिसोड घेवन आयिल्ले. हेचेर आमी फुडें जर कितें जाता अपडेट्स बीन आसा त्यो तुमचे पर्यंत अश्योच पावयतले. तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक TV. देव बरें करूं.